भुरग्यानो, आयज आमी नवो पाठ शिकया। पाठाचें नांव जावन आसा सांगटून कुल्ली धरली। तुमी कुल्ली पळयल्या आसतलीत न्ही? आमच्या पाठांत सांगटू नांवाचो जो मनीस आसा ताका कुल्ली खूब आवडटा। तो कुल्ले खातीर कुल्ली धरपा खातीर कितें कितें करता तें आयज आमी ह्या पाठांत पळोवया। सांगटूचे घरकान्नीन आयज दाळीचो रोस केल्लो आनी ताजे वांगडा किल्लाची भाजी केल्ली, फोण्ण घालून सोलकडी केल्ली। आनी हे सगळे जिनस पळोवन सांगटू बेजार जालो, कित्याक तर ताका शिवराक जेवण आवडना। ताका नुस्त्याचें जेवण खूब आवडटा। ताका कुल्ली खायन दिसली। म्हणटकच शाणू बद्द व्हाळार गेलो। व्हाळार आसोर आसलो। होय बी व्हाळ पळयात आं। हांगा खूब उदक आसा आनी हांवें पयलीं जो व्हाळ दाखयल्लो थंय आसोर आसा। उदकय निवळ आसलें। थंय एक भिंडीन आशिल्ली आनी त्या भिंडीनी मुळांत अशी धोल आशिल्ली। ह्या मुळापंदा सांगटून एक कुल्ली पळयली आनी तो उमेदीन फुल्लो। ताका त्या उदकांत अजुनय कुल्ली दिसताली। ताचे जिबेक लाळ सुटली। ताणें बेगीबेगीन माडाची चुट्टी काडली आनी त्या चुट्टेची गरी केली। म्हणल्यार चुट्टेचें पान कुशीन काडलें आनी मदीं जो व्हीर आसता ताची गरी केली। आनी बगलेक आशिल्लो चिरो, हाका चिरो म्हणटात, तो धुकल्लो आनी त्या चिऱ्या पोंदल्यान एक गांयदोळ भायर सरलो। ताका घट्ट धरलो आनी बेगीबेगीन ते गरयेक लायलो। सांगटूक अजुनूय ती कुल्ली दिसताली। म्हणटकच तो माजराच्या पावलान त्या धोली म्हऱ्यांत गेलो आनी एका हातीन धोली मुखार गरी फिरयत फिरयत शिळोनी घालूंक लागलो। यो कुल्ले यो, बगले बगले यो, बचका बेगीन यो। कुल्लेन गांयदोळ पळयलो। गांयदोळाच्या वासाक ती भुल्ली, इल्ली इल्ली मुखार सरली। पळयात, सांगटूय उमेदीन फुल्लो आनी कुल्ली मुखार येतकच, बरी सामकार येतकच ताणें ताचेर एक हात घट्ट धरलो आनी सांगटून गरी कडेक दवरली, कुल्लेक घट्ट चिड्डिली आनी रोखडीच वयर काडली। सांगटूची घरकान्न सांगटूक रावतालीं, जेवपाक रावतालीं। सांगटू घरा आयलो आनी ती कुल्ली बरी निवळ करून घेतली। घरकान्नीन कुल्ली भाजून सांगटूक दिली। दीस रात रात दीस सांगटूक कुल्ली जायत जाय। सांगटूक कुल्ली मेळ्ळी आनी तागेली उमेद फुल्ली। असो हो सांगटू, ताका कुल्ली जायच। पळयलें न्ही तुमी सांगटून कुल्ली मेळोवपाक कितें कितें केलें तें? हांगा हांवें पाठ दिल्लो आसा, पाठाचे कांय फोटो दिल्यात, हे पळयात, ते तुमी वाचूं शकता। पाठांत आयिल्लीं जोड अक्षरां वाचात। कुल्ली घरकान्नीन किल्लाची बद्द व्हाळार आशिल्ली, फुल्लो, घट्ट, भुल्ली, चिड्डिली ही उतरां कशीं बरोवपाची ती आमी शिकया। हांगा हांवें बरोवन दाखयल्या, पळयात। पयलें उतर कुल्ली, कू आख्खें उतर आसा, ली हें जोड अक्षर, तातूंत 2 ल आयल्यात। ते पयलो जो ल आसा तो अर्दो बरोवप आनी दुसरो जो ल आसा तो म्हणजे ली आख्खी बरोवप। घरकान्नीन ह्या उतरांत डबल जोड न आयला, 2 न आयल्या। म्हणटकच पयलो जो न आसा तो अर्दो बरोवप आनी दुसरो जो न आसा तो आख्खो बरोवप। किल्लाची हातूंय तशेंच 2 ल आयल्यात, म्हणजे जोड अक्षर लचे आयला। ते बरयता आसतना पयलें अक्षर ल अर्दो आनी दुसरें अक्षर ला आख्खें बरोवप। बद्द हातूंय ब आख्खें आसा, द जो आसा ते जोड अक्षर, 2 द आसात, ते पयले द अर्दे बरोवप, म्हणजे ताचो पांय मोडून दाखोवप थंय। आनी
मागीर अख्खे द. दुसरें आहा तें व्हाळार. व्हाळार बरयता आसतना व्हा हें जोड अक्षर, व अर्दो बरप आनी मागीर हा अख्खें बरप. मागीर सवें जें उतर आहा आशिल्ली, तातूंत ळ्ळी हें जोड अक्षर आसा. पयलें ल अर्दें मागीर अख्खें. फुल्लो हातूंय लस हाचें जोड अक्षर आसा. पयलें अर्दें ल मागीर ल. घट्ट हातूंत ट जोड अक्षर आसा. तें ट बरयतना ताचो पांय मोडून दाखोवपाक जाय. ट आनी ताका जोडून आख्खो ट. भुल्ली परत एकदां ली आयल्या. चिड्डिली हातूंत 2 ड आयल्यात. पयलें ड पांय मोडून दाखोवप आनी दुसरें रस्व दाखोवपाक जाय डी. आनी ती बरयतना आनीक 2 तरेनी बरोवपाक जाता. पळयात हांगा डी आनी परतून डी. डचे सकयल ड बरोवपाक जाता. तशी बरयतना त आख्खें आसा. शी जें आहा तें जोड अक्षर आहा. श अर्दें बरोवप म्हणजे तेची आडी बरोवप ना. आनी मागीर आख्खी शी. हांगासर तुमकां हांवें कांय प्रश्नांच्यो जापो बरयात हो प्रश्न दिला. ते प्रश्न वाचात आनी ताच्यो जापो पाठांत पळोवन बरयात. देव बरें करूं.